खूप तेंपान वेलकम करता मागे ब्लॉगाक. सो खूप तेंपा जाल्यार ब्लॉग केलो नासलो, बट आज आमी फ्रेंड्सान प्लॅन केला की आमी पिकनिके वचपा म्हणून. बट पळया हो ब्लॉग कसो जाता तो. तर आमचे राजबाग तारी बिचार येयलाय आणि तर आमगे प्लॅन असो आसा की आमी बोट घेवन वचपाचे. आमी सगळे सामान बीन घेयला. बोट घेवन एक खंयचे स्पॉट पळोवपाचो आणि बोट घेवन एक खंयचो स्पॉट पळोवपाचो आणि पळोवपाचो खंय पिकनीक करपाक शकतात आमी. सगळे सामान बी घेयला, जेवणाचे बी सगळे थिंगा जेवण रांदून जेवतले. येस, तर आतां आमी भायर सरले बोट घेवन. भायर काडली आसा आनी सगळे आतां रेडी आसा आमगे पिकनिके स्टार्ट करपाक. बोट बी स्टार्ट मारून सो आमगे मोटर बी स्टार्ट जालो आसा आणि आमी आतां पिकनिके आतांच भायर सरले आसा. तर आम्ही एक ब्रिज क्रॉस केला होता. आता आम्ही रेल्वे ब्रिज क्रॉस करवायला जाय. तर आम्ही बोट पार्क केली असा आणि आम्ही लोकेशन फायनलाइज केली जशी तुम्ही बघू शकता. आणि फ्रेंड्स तशाच आहे. इतली गरमी आसा की तुमकां सांगपाक शकना. खूप गरमी आसा. तरी आमी एक सावळे पळय बसले आसा. बोटींतल्यान सगळें सामान आमी हाडून पळय हिंग दवरलें आसा आणि मातशी सावळ आसा हिंगा. मातशी सावळ आसा, वत आसा ह्या सायडीक सावळ आसा. मातशें सगळें काडून सायडीन दवरलें आसात आमी. खंय गेले रे सगळे. हांव व्हिडिओ काडटा आनी नाचच. तर चूल रेडी करपा लागून फातर हाडपाक गेल्ले. फुडें रे हो गावडे. एक टेंट ऑर्डर करा हाडलो जशें काय आमी तुमी पळोवपाक शकता हिंगा. सो आमचो फर्स्ट टायम एक बरो जाग्यार अशें करून पिकनीक लायता. पळोवया कशें जाता तो आमगे टेंट. आमच्या फुड्या आसा आमच्या फुड्या टेंट आसा आणि हे बोडी बिडी अशें कितें करून लावपा ते. सो अभी दाखयता. कट कर. गडबड मातशें नाका. सो ही जो रोड उरतो ती भितर घालप पडटा, नाही तर टेंट आमगे फुलतलो. आवय तू कितें रे. ओय ते बँड करपा तें थिंग दाखय. उक्स बी आहाय मरे. बँड म्हणल्यार ते अशें करून हें करप. तुगे ते हिंग ते भायर रोड घालता तेन्ना मातशें अशें करून एक शेप येता. आनी एक रोड घालता तेन्ना आमगे टेंट फुलतलो. घेतला का. करू नये. घाई केले तर आम्हाला घाई होणार. व्हिडिओ एन्जॉय करा तुम्ही. आमचं परफेक्टली आमी टेंट घालून रेडी केलो आसा जशें की तुमी पळयलें. पळोवपा मातशें ल्हान दिसता टेंट, पण अरावंड 4 ते 6 जाण सुशेगाद बसपाक शकता. हय आमगे टेंटा भितर एंटर करता तुमकां दाखयता. तर हांव जाग दाखयता कितले आसतो. ओके. तर हांव जाग दाखयता कितले आसतो. ओके. सो पळोवपाक शकता तुमी कितली जागा आसतो. कितली जागा आसा. सामान हिंग दवरलें आसा. सामान खूब स्पेस आहा. हांव गजेश थिंग बसलो आसा. हांव हिंग बसलो आसा.
एक कॉर्नर. येस. तर आमची चूल हिंग रेडी केली असा. आता उजलाय. लाइटर पावर हा. तर आमची रांधपा तयारी चलता. हॅलो किती करतो रे. आणि आमचे चिकन रेडी जाता. आई हा बरे कर कर कर. चिकन फ्राय करपा. काय ना बिस्टॉक गेलो. लेट ए माग बी लायची. तू गरम केलं ते. तर आमची चिकन आता वचपाचे ड्राय फ्राय जावपा. त्या प्लेटीत उरलाय पाहिजे का. चिकन ड्राय फ्राय भाजले असा मी हेजेर अशी दिसता. आता भाजले आम्ही टेस्ट करून पळयतले. टेस्ट बरा आसा. चुली भाजला म्हणून कळटा चुली. गुड. सगळ्यान आमी चिकन जबरदस्त फ्राय करून खाले आसा. आणि आता आमगे चिकन चिली करपा आमी रेडी झाले आसाय. तर आमची चिकन चिली करपा सामग्री आसा पळय आनी त्या सायडीला उज रेडी केलो आसा. आणि पळय हो चिकन चिली करपा तोप, चिकन, टमाट, कांदे आणि अदर थिंग्स. सिंगर चला आता कांदे गायले वो 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 सॉलिड उजाव. आमच्या ऑडियन्सा मजा येवपा खातीर बरें काले. आम खूप काय होतो सांग. खायला पुढे आमची टेंटा भितर येयलो आसा आनी आमचे बाब तीग जाण वंश, गजेश आनी विनम्र रांदताय चिकन चिली. आमी टेंट बंद केलो आसा. ओपन करया. तर फायनली आमगे चिकन चिली रेडी जायना अशें दिसता. आमगे वंश शेफान केल्ले. आता आमी वाडटाय आनी मातशें जेवतले. तू मस्त पण चिकन रिलेशन जेवण आमी कावळ्या धरला. तर आमी आतां आमगे मातशें चिकन चिली आनी जेवण पळय अशें दिसता आनी आमी जेवताय. ओके सो आमी पोट भरून जेवले आसाय आनी आमची ताट पळय. तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि कॉफी कैसे बनाते हैं. कोकणी व्लॉग स्टार्ट हुआ है अभी से ना. तो कोकणी में
हमने कहा मना किया है कि हम कोंकणी में हिंदी नहीं बोलेंगे। मना तो किया था भाई, रिवाइंड करके देख लो। पूरा हिंदी नहीं, बिकॉज कोंकणी में हमारे कोंकणी ऑडियंस को हिंदी आती है, इसलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ। सध्या आम्ही कॉफी करताय, कोल्ड कॉफी विदाउट आइस। बरी चाळे मरे कॉफी पचव गंबाळ गेली, मला दूध का चढ पडलं. आता आमगे पिकनिक पुरा आहे आपल्या जे झाले असा, तर आम्ही आता कॅम्प बी सगळे रॅपअप करताय. कॅम्प काढतात आम्ही, तर कॅम्प काढलो असा आम्ही. तर आता आम्ही बोट घेऊन वचपाचे, सामान घेऊया आणि बोटीर घालया. या मुखार मुखार सामान घे पहिले. पुरा घ्या, 3 आहे असे. या तर आम्ही बाहेर चाललंय डायरेक्ट आमगे पिकनिक करून आणि आपल्या सिकम बाय बाय म्हणूया. तर आमका वयता वयता किदार तर आमकां वयच्या वयता वयता बरोसो दृश्य दिसलो धाके. आमी त्या सायडीन पळोवपाक शकता मशीन वताय. मग मुखार शूट करपाक मेळना, कारण मागीर चार्जिंग नासतना मोबायल बंद पडलो ना. जर एंड म्हणल्यार व्हिडिओ शूट करता आसलो. सो हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, कमेंट करा. मेळ्या तुमकां नेक्स्ट व्लॉगाक.